म्हापसा नगरपालिका आहे. काल जे आमचे नवे काउन्सिल येलेले असतात प्रत्येक काउन्सिलर जो आसा न्हू प्रत्येक काउन्सिलरा गांवांत एनसीपी कडल्यान म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा कडल्यान तांकां सगळ्यांक अभिनंदन दिता. अभिनंदन करता आसतना तेंचेर जबाबदारी म्हापशेकारांक जी दिल्लेली आसा आयज तांकां हांव आतांचो चेअरपर्सन जो आसा तेजो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा ताका हांव जाणीवपूर्वक एक म्हायती दिवंक करता की लास्ट इयर एका वर्सा पयलीं तेणी सांगलेली म्हापशेकारांक उदकाचो प्रश्न भेडसावता म्हणून. हांव अख्खे काउन्सील जे बसलेले आसा आतां रुलिंगाक बसलेले आनी ऑपोजिशनूय बसलेले आसा तांकां हांव एक रिक्वेस्ट करूंक करता म्हापशेकारांक प्रत्येक वॉर्डान हे उदकाची समस्या व्हडली जाल्लेली आसा. ही उदकाची समस्या ही म्हापशेकारांक प्रत्येक वॉर्ड वायज सगळ्यांची प्रश्न हो सॉल्व जावपाकूच जाय. आनी जे वॉर्डान नवे बिल्डिंग येयलेली आसा आनी नवे बिल्डिंग बांदपाचो प्रयत्न करता त्या बिल्डिंगेक जर पयलीं उदकाचें कनेक्शन दिलें आनी जे रेजिडेन्सीस म्हापशेकार जे आसा तांकां उदकाचें कनेक्शन हे पयलीं दिवपाक जाय. आनी ज्या वॉर्डान प्रत्येक भाव जे रावतात तांचो प्रश्न सुटावो न करिना तो पर्यंत व्हडले बिल्डिंगेक 100-150 फ्लॅट जे आसा तांकां उदकाचें कनेक्शन कशेंच पयलीं दिवंक गावचें ना म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे तुमकां म्हापशेकारांक एक सांगूंक करता. आनी जे बारीक कोण घरां बांदता कोण बंगले बांदता आनी कोण रावता कोण कमर्शियल धंदो करता तांकां उदकाचो हे दिवपाक आमचो तसो आक्षेप कांयच म्हणिना. इल्लीगल म्हणजे कितें हे घरां बांदतात तांकां दिवपाचे बारीक कोण धंदो करता तांकां दिवपाचो. आनी लायटीचो प्रश्न तोच जाल्लो आसा परत गटराचो प्रश्न तोच जाल्लो आहा. आनी भितरसून आज रस्त्याची परिस्थिती जी लास्ट काउन्सिलान जे 30% सुद्दां रस्त्याची म्युनिसिपल रोड करूंक नासले. सांगताना कितें सांगतात ते म्युनिसिपालिटीचे रस्ते काम करता पूण करता आसतना मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पीडब्ल्यूडी करता. आनी पीडब्ल्यूडी करता हे लोकांक आमच्या म्हापशेकारांक थोडे खबर ना. पीडब्ल्यूडीचे खाते वेगळे पडटा आनी म्युनिसिपालिटीचे खाते वेगळे पडटा. पूण म्हापशेकारांक आमी सांगूंक करता आयज काही नगरसेवक आयज निवडून दिलेले म्हापशेकारांचे एकवटांसून ते अचानक बीजेपीन जॉईन जाल्लेले आसा. हेका कारण म्हणजे कितें काही नगरसेवकांचे रिश्ते जे आहा बिल्डरांकडे लॉबीकडे आसा ते इल्लीगल बिल्डिंग बांधलेले आसा कोणी गेस्ट हाऊस बांधलेली आसा. ही म्हापसा म्युनिसिपालिटीन काही नगरसेवकाचे बापूय कोण प्रयत्न करताले की लिगली करून दिवपाक जाय म्हणून. पूण लिगली करपाक इल्लीगल धंदो हो म्हापसा म्युनिसिपालिटीक आमी कशेंच करूंक दिवचे ना. आनी तशेंच आमी एप्लिकेशन दिल्लेले आसा की काउन्सील मिटिंगेक इल्लीगल बिल्डिंग ज्यो आसा ही लिगली हे करूंक गावचे ना म्हणून. तेतूनसून रस्त्याचे प्राधान्य हे म्हापसा म्युनिसिपालिटीन पयलीं दिवपाक जाय. आनी येणारो जो काळ जो आसा म्हापशा म्युनिसिपालिटीन ऑपोजिशन हे जर आमी जर भितर वचोंक ना तर आतां ऑपोजिशन म्हापशेकारांचो एकवट म्हणून सांगताले न्ही. आमी जेन्ना पयलेच मिटिंगेक सांगलेले आमी जेन्ना आमचे पॅनल जेन्ना उबे केल्ले तेन्ना म्हापशेकारांक सांगलेले की म्हापशा एकवट जो आसा न्हू हो बीजेपीची बी टीम म्हणून सांगलेले. त्या प्रमाणे आयज घडत गेल्लेले आसा आनी त्या प्रमाणे जो निवडून आयज नगराध्यक्ष येयलेलो आसा तो येना फुडें दुसरे दिसा तिसरे दिसा जंप मारलेलो आनी बीजेपीन गेलो. हे प्रिप्लॅन आसा. आनी हेच्या फुडें आयज फुडें जे आसा जशे इलेक्शन लागीं पावतले जशे व्हडले असेंब्लीचे इलेक्शन जेन्ना लागीं पावतले त्या प्रमाणे आयज चेअरपर्सन जो गेल्लो आसा एकवटांसून तो आनी कदाचित म्हणटा कारण कित्याक न्हू हो लागीं येतलो आनी हो एका तरी आपल्या मनशाक म्हापशे एकवटांतल्या मनशाक तिकेट दिवन डिमांड करतलो नाल्यार आपूण हो बीजेपीचे हे सोडटा म्हूण सांगतले. हे म्हापशेकारांक हांव स्पश्टीकरण दिता आयज. ही खरोखरच आयज म्हापशेकारांनी जे बीजेपीचे ऑपोजीट जे पॅनल उबे केल्लेले आसा ताका आयज नाका म्हणून सांगलेले. तरी आसतना आयज म्हापशेकारांचो डेव्हलपमेंटाक जर गेलो जाल्यार तेंच्यांनी हे पयलीं प्राधान्य म्हापशेकारांक दिवपाचें. कारण लास्ट काउन्सिलाक तेंच्यांनी कांयच काम करूंक